सीएमाचो आत्ता स्टेटमेंट आमी न्यूजार पळयलो। तो म्हणटा आपल्याक जागो दी आपण रिलोकेट करता म्हणून, पूण ताका सांगपाक सोदता हो जागेकार तुजो फ्लायओव्हर रिअलायन कर। आता कळटा त्या म्हायतीच्या नुसार हांगासर खंय 100 मिटरा भितर तांकां कॅसिनोज हाडपाक जाय आनी ते कॅसिनोज हाडूंक मेळोंक जाय म्हणून जागेकारांचें स्थान हालोवचे नात तुमी येदे व्हडले मंत्री आमदार जावंक ना। तुम्ही थंयसर महालक्ष्मी कडेन वचून शपूत घेतलेल्या तांकां तुम्ही घेतले आमी उगी रावले म्हणून हेका उगी रावचे ना। तेन्ना जर ताका सांगता तुजो फ्लायओव्हर रिअलायन जावपाक जाय, जागेकाराचो स्थान हालोवपी येदो व्हडलो मुख्यमंत्री जावंक ना तूं आनी येदो व्हडलो मनीसूय जावंक ना तूं। आनी जर तरी आसतना तुका करपाक जाय जाल्यार जागेकाराचें स्थान हालोवपाक जितली पुजा जातली हांगासर तेणी आपल्या घरकारणी वांगडा येवन हांगासर बसून कार्य करपाचें, तेणी आपल्या हातीन ती मुर्ती उखलची आनी तेणी आपल्या हातीन व्हरोन खंय दवरता ती दवरची आनी कोण काय करचो ना। तेज्या हातीन आसा तो मुख्यमंत्री गोंयचो, तेज्या हातीन आसा एंटायर गव्हर्मेंट, तेज्या हातीन आसा एंटायर गव्हर्मेंट मशिनरीज तेज्या हातीन आसा। रिअलायन करपाक फिजिबल आसा, पॉसिबल आहा, तेंचे कडेन ऑथॉरिटी आसा। तरी आसतना जर ताका जागेकाराक घालोवपाक जाय जाल्यार आमी उगी रावचेले ना। आता काही लोक स्टेटमेंट करतात कळ्ळें तुका, आमकां दुसरे कडेन देवस्थान आमचो डिमांड क्लियर आसा। हो देवस्थानाचो राखणदार आहा पळय तो हांगाच आसता, शिमेकार म्हणटा तो, दुसरे कडेन तो शिफ्ट जायना, ट्रान्सलोकेट जायना म्हणून आमी 3-4 म्हयने आता डिमांड तोच करीत आसात आनी आजय करतले, फाल्यां करतले, सदांकाळ करतले। आता जी स्टॉप दवरल्या पळय न्ही ती म्हाका दिसता टेम्पररी, आमकां कांयच खबर ना। पूण समज म्हणून हे देवस्थानाक परत समज म्हणून हात घातलो जाल्यार ताचो पापाचो भागीदार सीएम जातलो, कित्याक आतांच स्वप्नेच्यान सांगलां। तुमकां समज म्हणून तूं हें करपाक जाय, स्थलांतर करपाक जाय, ताजे सीएमान आनी ताज्या घरकान्नीन आनी जे कोण आसा तांणी सगळ्यांनी घरकारांनी बसचें आनी हें करचें। आमचो डिमांड आसा हें देवस्थान आहा पळय तें हांगाच उरपाक जाय। आमी कोण कितें डिमांड करता ताजेर आमकां बिलकुल ट्रस्ट ना। कोणीय घेवन येतलो आनी हांगा कितें स्टेटमेंट करतलो आमकां तें मान्य ना। आमकां हें देवस्थान हांगाच जाय, कित्याक हें खाबरेश्वर देवस्थान जागेकाराचें देवस्थान, जागेकार हेवटेन तेवढे केन्ना वचनात। कोणीय कितें म्हणू बरें जागे दितात, बरें देवस्थान बांदतात, हें तें हय तसलें न्ही देवस्थान। हें देवस्थान आसा तें हांगचें देवस्थान आनी हें पुर्वजांचें देवस्थान आनी शेकड्यांनी वर्सांनी हें देवस्थान। आतां एखाद्या मुवी पुजली आसतली पूण हें देवस्थान आहा पळय तें जवळ जवळ 250-300 वर्सांचें देवस्थान। हें व्हड आहात पळय आनी हें व्हड आज आनी कालचें न्ही। त्या खातीर आमचो एक सॉलीड डिमांड आसा। कोणी कितें येवं पॉलिटिकल पार्टी हांगा येवन कितें स्टेटमेंट करूं आमी ताचो बहिष्कार करतात आनी ताचो निशेध करतात आनी आमकां हें देवस्थान हांगाच जाय, हांगा देवस्थान हांगाच जाय आमकां।